माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पिर्णा केळीट स्टोर रुमाक उजो, सुमार 80,000चे लुकसाण. म्हापसा उजो पालोवपी दळान आटपांत हाडलो उजो. काणकोण आगोंदा सांपडली आदली दवरणी. पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार आनी उडपी कर्नाटकांतले आर्कोलॉजिस्ट थंय पावले अभ्यास करपाक. 8 वर्सां जाली जाग्यार पडना तुयेचें सरकारी हॉस्पिटल. आज परत जालें इन्स्पेक्शन. बदलपाक जाय खंय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. परत जातले टेंडरिंग. अजुनूय सुरू, तारीख पे तारीख. पळयात गोंयचे भलायकेचे स्कॅनिंग. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तुये हॉस्पिटलाचें आयज परत इन्स्पेक्शन जालें. परत यो रे म्हाज्या मागल्या. अदमास, तारखो, मुख्यमंत्री येवन पळयतलो, रिटेंडरींग जातलें, यंत्रणा बदलपाक जाय हें आनी तें. टिपिकल सरकारी पद्दतीन सरकारी हॉस्पिटलाचें काम चल्लां. लोकांक सरकार फटयता काय सरकाराक कॉन्ट्रॅक्टर फटयतात कळपाक मार्ग ना. पळयात पेडणेचे भलायकेची अवतिकाय. चालू आसा ते जाले आनी कितली वर्सां चालू उरतले जाल्यार आयज टोटल 8 काय 9 जण कामगार ते सुद्धा हेल्पर दिसतात. म्हणजे हीच कामां ती स्पिडीन चालू आसा. सीएम एका सायडीन सांगता की मोठ्या स्पिडीन काम चालू आसा म्हणून. हेच स्पिडीत ते काम काय कितें काम जातले कंप्लीट जातले पण केन्ना जातले कितली वर्सां 10 वर्सां आणखी फुडल्या 5 वर्सांच्या इलेक्शनाची वाट पळयता. आता जातले हातून तुमकां अशें दिसना की तुमकां सीएमाक तुमी फेल करतात म्हणून. ह्या मंत्र्याक तुम्ही फेल करता आणि कन्सर्न आमदाराकय तुम्ही फेल करता अशें तुमकां लोक आमदाराक ब्लेम करतात नाही मागीर तुमचे काम जर स्लो आसा सामके डल आसा हे तुमकां मान्य करतात तुम्ही. ते चालूच ना हे मान्य करता. डेट तुम्ही फेब्रुवारी दिल्ली, डिसेंबर दिल्ली, आता 2 फेब्रुवारी आयलो. त्याच्या पयलीं सांगले आणखी त्याच्या पयलीं करता म्हणून. आता झाले आता 10 वर्सां चालू आसा तुमचे काम. हे काही जे इक्विपमेंट असे नाही ते जेन्ना आता टेस्टिंग केले पळय जाल्यार पिड्ड्यार जाले. कित्याक पिड्ड्यार झाले डेट जाली न्ही डेट जाली म्हणून पिड्ड्यार जाले ना. आता ते तुम्ही सगळे लायनीर हाडटा म्हणसर बाकीची एक्सपायरी जातली. हे वेस्टच केलें तुम्ही. आता परत तुम्ही रिटेंडर करपाक सोदता. तुये हॉस्पिटलाची फुटबॉल जसो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जे करता ऑफिसर म्हणजे PWD घोल मारता WRD कडे, WRD मारता आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडे आणि मागीर सगळे जाण घोल मारतात GSID कडे आणि हे चालूच आसा. आयज सगळे ऑफिसर्स येयल्ले. आयज परत इन्स्पेक्शन जालें पण पळोवंक गेल्यार भितर कांयच जावंक ना. आमदार फक्त सांगता की हे फुडें जातलें. ऑफिसर ताका म्हाका दिसता मिसगायड करता कशें दिसता. कारण एकूय अशें हें ना की ऑफिसराचें उत्तर अशें ना की सॅटिस्फायड जातलो असो. आनी म्हाका दिसना फुडल्या 5 वर्सांक सुद्दां हें हॉस्पिटल लोकांक मेळटलें अशें. कारण भितरली परिस्थिती पळयली नाजाल्यार इक्विपमेंट्साची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार फक्त हांगासर भायल्यान भोंवपाचें आनी फक्त ही बिल्डींग रंगयत रावपाची आनी लोकांक सांगपाची की आतां जातली आनी सगळे जाण फक्त डेट्स दीत आसा. ही डेट ती डेट पे डेट तारीख पे तारीख चल्ला. आनी आमदारय बिचारो आयकता तेंचे तेचोय बिचाराचो नाइलाज कसो आसा. ऑफिसर मिसगायड करता. सगळे ऑफिसर मिसगायड करता. फुटबॉल कसो दिसता तुका? हय म्हाकाय दिसता. म्हाका अशें दिसता की आतां गेली 8 वर्सां ह्यो प्रोजेक्ट असो तो हेल्ड अप आहा. आनी मागीर जेन्ना आमी एसेंब्लीन प्रश्न काडलेलो तेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कमिटमेंट दिल्लें आनी त्या कमिटमेंटाक इतली वर्सां 7 म्हणजे 1 वर्स पयलीं जेन्ना हें केल्लें तेन्ना 7 वर्सां ह्यो पेंडींग आसलो. हे लास्ट 5 वर्सां म्हणटात ती कोणी हातूच लावंक नासलो. मागीर आमी जेन्ना सीएम एक्चुअल फॅक्ट सांगलें हांगासर तेका पटलें तेन्ना तेणी इमिजिएटली आपल्या ऑफिसरांक JICDCच्या इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करून एस्टिमेट करून न्यू कितें सिवील वर्क 10% उरलेले आनी कितें ते इलेक्ट्रीक काम उरलेले ते सगळे टेंडर्स आउट केले. त्या प्रमाणे इलेक्ट्रिकाचें काम ऑलमोस्ट जालां. लास्ट टायम येयलो तेन्ना हे स्ट्रक्चर्सूय दिसनासले.
सो ते जालें STPचें काम जाल्लें आहा भितरलें जें काम आहा आतां थंय खंय तरी फॉल्टी मेळ्ळ्या कित्याक ते आयटम्स सगळे सो ते रिप्लेसमेंटाक टेंडर काडपाक पडटा सो ते काम करतात सो म्हाका दिसता की हो बेगिनात बेगीन म्हाज्या तरी टर्मान बेगिनात बेगीन जावचो हे इनॉग्रेट करचें कित्याक एक खरी नेसेसिटी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू एंटायर पेडण्या तालुक्यान खरेंच गरजेचें हॉस्पिटल आहा कित्याक हेल्थ इश्यूज वाडत आहात गांवांनी आनी आमकां ट्रॅव्हल करचें पडटा म्हापसाच्यान मागीर नाजाल्यार बांबोळे हे जर जालें जाल्यार हे बांबोळे GMCक लिंक आसतले आनी GMCचे डॉक्टर्स आनी हांगासर डिप्लॉयड आसतले. हॉस्पिटल लोकांक खातीरची अत्यावश्यक सेवा पूण कुपत पडला हो प्रकल्प वट्ट 8 वर्सां जाली. सरकारी आम आसल्यान कांय वर्सां थांबची परंपरा हांगाय पळोवपाक मेळटा. रिटेंडरिंग तर कोणाच्या फायद्याचें ते सगळेच जाणात तेवूय हांगाच जायत आयला. ताची परंपरा सांगता खुद्द आमदार. पयलीं जानेवारीन डेट दिली इनॉग्रेट करता म्हणून सो ते काही कारणांक लागून एक टेंडर तेंचे आउट केलो बिडिंगेक एकटोच येयलो रिटेंडर करचे पडले आतां कोड येयलो हे गोश्टी जातात पूण कंटिन्युअसली आमचे फॉलोअप CM कडेन आसात. CMन आतां तांकां डेडलायन ऑगस्टाची दिल्या सो तेंचे कडेन ते डिस्कस करतलो टेंडर्स बाबा खंयचे उरल्यात ते पयर कावंटिंगेचे एक दीस पयलीं हॉस्पिटला विशीं आमची मिटिंगूय म्हाज्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन जाल्या तेणी पर्सनली आपूण सायट इन्स्पेक्शनाक येतलो म्हणून कित्याक तो थंय बसल्या उपरांत थंयसर ऑफिसर्स कितें सांगतात आनी एक्चुअल स्टेटस कितें आहा ते हांगासर येवनूच कळटले सो ताकाय रिक्वेस्ट केला सो ह्या म्हयन्या भितर तो हांगासर इन्स्पेक्शनाक पर्सनली येतलो. हॉस्पिटल ही अत्यावश्यक सेवा आसूनय तुयेच्या सरकारी हॉस्पिटलाचो प्रकल्प पूर्ण जावपाक 8 वर्सां सावन मुहूर्त मेळ्ळो ना. आता खंय स्वता मुख्यमंत्री येवन हॉस्पिटलाचो फुडार सांगतलो. पेडणेकारांच्या वाट्याक डेट पे डेट येयल्यात. आता आनीक खंयची डेट मेळटा ते पळोवपाचें. सध्या तरी पत्रकार चिकित्सक विरोधकांचे भुमिकेंत आसात. नाजाल्यार हॉस्पिटलाच्या नांवान कितें चल्लां तेवूय कळपाचो मार्ग नासलो. आयकात कंत्राटदार आनी पत्रकारां मदलो संवाद. कॉन्ट्रॅक्ट फोरक्लोज जालो न्ही त्या खातीर ती पेंडींग उरली पॅनला तशी मान्य आसा आमी तेच तुमकां सांगता पेंडींग कित्याक उरलें काम करूंक ना म्हणून आनी काम न केल्या मुळे लोकांचो पयसो तुमी पेड्ड्यार केलो. ना पूण ती पयलींची पेंडींग उरले म्हणटकीर ती पेड्यार जाली. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पेड्यार जाली, तेच सांगता तेच तुम्ही पेंडींग दवरा पण म्हणजे लोकांचो पयसो पिड्ड्यार केलो असो तुम्ही आणखी कितली वर्सां तुम्ही करपाक आमी सोदता ते रोखडे टेंडर करपाक आसा कोड ऑफ कंडक्ट आसा ती टेंडर करपाक न्हू. केन्ना आतां इमिजिएट टेंडर बरं काडपाक दुसरे जो फेज जर तुमचे आहा त्याच्यान तुम्ही सुरुवात करूंक ना म्हणटा दुसरी हा, मागीर जर सुरुवात जर करूं ना जाल्यार मागीर केन्ना मेरेन उदकान जातले? केल्या उपरांत मागीर फेज खंयची दुसरी दुसरी करतले फेज हांव उलोवपाक शकता. मागीर मग केन्ना मेरेन जातली काय म्हणटा? MD has said complete this work first, this phase first, then take the other phase. हय पण तेतून जर इक्विपमेंटच जर तुम्ही जर दुसऱ्या फेजीतले ना हाडूंक पण आमी जायना आतां विदीन नेक्स्ट 2 months आमी पॅनल्स हाडटा हय पॅनल्स हाडले पण बाकीचे आणि इक्विपमेंट कमिशन इमिजिएटली जातले ते पॅनल्स हाडले की मग तुम्ही दुसरे फेजीतले जे इक्विपमेंट हाडटले म्हणटा ना बिल्डिंग ते बांदून दुसरे जाली फेजीतले ते एट प्रेझेंट आमी एस्टिमेट रेडी दवरल्या ते फेज आमी ही कंप्लीट कर म्हणलें आमकां आनी मागीर दुसरी फेज घेया. मग तोपर्यंत असलेली पॅनलां तुमची परत पिड्ड्यार ना ना आमी कमिशन करतले न्ही पॅनल सगळे कमिशन करतले. विदीन द नेक्स्ट 2 months आमचे पॅनल्स येता सायटीर आनी विदीन 15 दिसा भितर कमिशन जातले 15 ते 1 month. सो वी आर टार्गेटिंग समवेअर अराउंड ऑगस्ट एंड टू सप्टेंबर 15. म्हणजे 20 लाख फुकट सरकाराक गेले. तुम्ही फसयता अशें दिसना आमी ते कितें कारण डिले सीएमान जानेवारी ते फेब्रुवारीन करता म्हटलेले म्हणजे तुम्ही फेल झाले असे दिसता का CM फेल. ह्या स्ट्रक्चरान जर फक्त जर आत्ता जर पळोवपाक गेला जाल्यार हो कित्या खातीर रेडी आसा जाल्यार बैलाचो गोठो म्हणून सारको 100% रेडी आसा आनी म्हाका दिसता की हो गोठो म्हणून खरोच बरो आसा कारण फक्त ते रंगोवन बरें काम करता भितर पण भितर काम कांयच जायना. हाडलेले इक्विपमेंट सगळे फेल जायत आसा आनी हेंचे म्हाका दिसता हे हॉस्पिटल जाता मेरेन आतां जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळे पिड्ड्यार जातले तेंची एक्सपायरी डेट जातली आनी मागीर आतां ते ऑफिसर सांगताले की परत खुबशीं टेंडरां काडपाचीं आसा. फक्त टेंडर आनी टेंडर म्हाका दिसता हे हॉस्पिटल फक्त टेंडरांनीच वयतले आनी जी परिस्थिती आयची खूब कठीण आसा की हॉस्पिटल म्हाका दिसता हे फुडल्या 5 वर्सांक तरी कशेंच कंप्लीट जावचें ना. ज्या पद्दतीन ऑफिसरांची उतरां आसा कोणाकूच कांय खबर ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. पिर्णा केळीत पांडुरंगाच्या देवळा कुशीक रावपी देव सावंताच्या घराक लाकडांनी भरून आशिल्लो स्टोर रुमाक बिरेस्तारा सकाळी उजो लागलो. म्हापसा उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारत उजो आटपांत हाडलो. सुमार 80,000चे लुकसाण जालां.
पिर्ना केळीन पांडुरंग देवळा कुशीक रावपी देवू सावंत हांच्या घरान लाकडांनी भरून आशिल्ल्या स्टोरूमाक आयज सकाळी उजो लागलो. ही घडणूक जेन्ना म्हापसा फायर डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब येवन हांगासरलो उजो पालयल्लो आसा. ह्या वेळार घरान रावपी कोणाकूच लुकसाण जावंक ना, बट स्टोरूमात जी लाकडां आशिल्ली ही जळून खाक जाल्ली आसा. सुमार 80,000चे लुकसाण जाल्ले आसा आणि 1.5 लाख रुपयाचे लुकसाण जावपा पासून जे फायर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा प्रकाश कन्नायक हांची पुराय टीम हे पुराय लुकसाण वाचोवपाक यश मेळयल्लें आसा. आणि वापरी का गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पुराय म्हापशेंच कोयराचो अड्डो जाला काय कितें? हांगची गटारां तुंबल्यात. तार न्हंयत दाटिल्लो कोयर जाग्यार पडना. नगरपालिका ह्या सगळ्या प्रश्नांचो सुटावो केन्ना करतली हे प्रश्न म्हापशेकारांक सतावपाक लागल्यात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. आयज आमी पळयतात पुराय म्हापशांत आमी गटर पळयतात ते भरलेले आसा. वयतात थंय आमकां कोयर दिश्टी पडटा. तशेंच म्हापशेची जी तार रिवर आसा ही पुराय गटरान भरिल्ली आसा. हांगा वयता थंय फक्त आमकां कोयर दिश्टी पडटा. तशेंच जे म्हापसा मार्केटा कडेन जे नल्ला आसा तेय भरून आयज पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. खंय तरी आयज म्युनिसिपालिटीन हेचेर कारवाय करून हे सगळे गटर्स जे नल्ला आसा वो जी रिवर आसा ही क्लीन करपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज आतां पावसूय लागीं पाविल्लो आसा आनी पावसान ही जी घाण आसा ही कुसतली. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा जी तार रिवर आसा वो जे नल्लाज म्हापशा वाठारान आसा ते बेगीनच्या बेगीन आयज क्लीन करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपै बाळगी. स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट आदी खाजगी ऑनलायन ॲपार डिलिव्हरी करप्यांक खासा प्रशिक्षण दिलें. तांकां ट्रस्ट म्हळ्यार ट्रॅफिक रुल्स अंडरस्टँडिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग हाजे खाला स्पेशल ट्रेनिंग दिली. ही कार्यावळ पणजेच्या ITIत जाली. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोमेटो के CEO पर कि जो डिलीवरी बॉयज है इनके ऊपर टाइम का प्रेशर ज्यादा ना रखें. यदि वैलिड रीजन से कहीं डिले भी हो गया है तो उसको ओवरलुक करें ताकि इनके ऊपर टाइम की शॉर्टेज के कारण ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने का प्रेशर ना रहे. तो इसमें और भी स्टडी करने की जरूरत हो तो वो भी स्टडी कर ले कि गोवा के ट्रैफिक को ध्यान रखते हुए एक एवरेज डिस्टेंस कितने टाइम में एक नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव करने पे लगता है. यदि उस टाइम में कुछ रिलैक्सेशन देने की जरूरत है तो रिलैक्सेशन भी दे दे ताकि डिलीवरी बॉयज के ऊपर ये प्रेशर ना रहे कि इन्होंने आइटम बिल्कुल टाइम पर डिलीवर करना है. दूसरा ये इंश्योर करें कि हर एक डिलीवरी बॉय है उनको हेलमेट पहनना बहुत कंपलसरी कर दें, क्योंकि सेकेंड रीजन 2 व्हीलर के ऊपर फैसिलिटीज का ये रहा है. क्योंकि यदि हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उससे फैटिलिटी होने के ज्यादा चांस रहते हैं. और यदि हेलमेट पहना हुआ है तो कितना सीरियस भी एक्सीडेंट हो हाथ पैर टूटने से ही बच जाता है लेकिन फैटल इंजरी नहीं होती है. तो इसमें सबसे ज्यादा रोल रहेगा CEO जोमेटो का कि वो टाइम स्टडी करें, इनको हेलमेट पहनना जरूर करें, टाइम के ऊपर रिलैक्सेशन पे दें ताकि इनको मजबूरी में ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करना पड़े और ये टाइम पे अपने सामान को डिलीवर.
So today's program is in continuation with the initiative we have launched as Traffic Police and along with Department of Transport, that is Project Trust, जिसका फुल फॉर्म है ट्रैफिक रूल अंडरस्टैंडिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। तो उस ट्रस्ट के 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं। नंबर 1 इज़ ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जो कि ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रहा है। 4 सेंटर जो हमारे हैं उसमें जो जिनका लाइसेंस सस्पेंड होता है तो उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, MV एक्ट जो अवेलेबल है हमारे पास। तो ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि जो सस्पेंडेड ड्राइवर हैं उनको फिर से हम ट्रैफिक के रूल्स बताएं और जो ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बताएं और रोड सेफ्टी साइंस के बारे में बताएं, ताकि वो फिर से जो है ऐसी गलती ना करें। तो सेकंड कंपोनेंट इसका ट्रस्ट का जो था कि अवेयरनेस ट्रेनिंग, अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स। तो उन टारगेट ग्रुप्स जैसे कि स्टूडेंट्स हो गया, या फिर हमारा बस ड्राइवर्स हो गया, या फिर होटल का स्टाफ हो गया, या फिर हमने फेस्टिवल में भी हमने एक ऐसा एक लगाया था, स्टॉल लगाया था जो अपना शिरगांव में या यात्रा फेस्टिवल था। तो सिमिलरली अब उसी टारगेट ग्रुप में वन मोर टारगेट ग्रुप दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इज़ दिस जोमेटो, स्विगी एंड ब्लिंकिट राइडर्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सड़क पर राइडर्स काफ़ी इनको होम डिलीवरी करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि they might forget to follow the rules and they might be in a hurry to deliver the parcel very fast. So उनको वही अवेयरनेस देने का हमारा पर्पज़ है कि आप हेलमेट हमेशा लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें अगर 1-2 मिनट अगर लेट भी होता है ऑर्डर, और बाकी और भी रोड जो भी ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं वो भी उनको बताए जाएंगे। जनरली बाइक्स पर ये लोग ट्रैवल करते हैं बट ओवर स्पीडिंग भी कर सकते हैं और हेलमेट ना पहन के, तो ये गलती अवॉइड करने के लिए हम ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं। जब आपको लग गया ना कि मुझे अपनी सेफ्टी खुद करनी है, हेलमेट की पट्टियां बांध करके प्रॉपर, मैं तभी स्कूटर पे चढ़ूंगा क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा है। भाड़ में जाए दुनिया, आपको सबसे पहले अपने आप को देखना। उम्मीद करूंगा कि आप लोग देखेंगे, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अपने जीवन को वैल्यू देंगे, बस यदि कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। काणकोण आगोंदा कांय आदल्या तेंपा वयली दवरणी सापडल्यात। ही खबर कळटकच ताचो अभ्यास करपाक गोंयचो पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार आनी उडपी कर्नाटकांतले आर्किओलॉजिस्ट थंय पावले। थळाव्यांनी आगोंदेच्या कांय दवरण्याचो इतिहास सांगलो। पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट। मनशाची उत्पत्ती ही अमिबापासून जाली म्हणटात किंवा वानरापासून जाली म्हणटा, आणीक जेन्ना मनीस आपलो गांव गांवठण हे जेन्ना वसोवपाक लागलो त्या वेळाचेर मनशा कडेन खंयच्याच वाहतुकीची साधनां नासलेली, आणीक सुरवातेच्या काळाक तो स्वताच आपले जे व्हजें आसा किंवा आपले वस्तू आसा घेवन पयस पयस चलत वयतालो, आनी जेन्ना जेन्ना तो पयस व्हरता आसतना जेन्ना जेन्ना तो जाम जातालो, टायर्ड जातालो, त्या वेळाचेर वाटेर ताका तें व्हजें दवरचें पडटालें आनी मागीर नंतर तें परत तकलेर घेवन फुडली वाट चलची पडटाली। अशा वेळाचेर जर एकटोच मनीस आसत जाल्यार एक फावटी सकयल दवरलें व्हजें जें आसा तें व्हजें परत एकट्यान स्वताक जावन तकलेर घेवप हें शक्य नाशिल्लें। अशा वेळाचेर तांच्यांनी एक शक्कल काडली, ती म्हळ्यार दवरण्याची। काय ठरावीक डिस्टन्साचेर तांच्यांनी विशेष रित्या 3 फातर उबे घालून एक ताचेर आडवो फातर घातलो आनीक दवरणी स्थापन केली, आनीक जेणे करून वजें दवरप ताचेर आनीक एकट्याकच ताजे वयल्यान परत तकलेर घेवप हें सामकें सहज जातालें। अशा तरेची दवरणी काणकोण, फातर्पा, बाळ्ळी ह्या भागान भरपूर प्रमाणात आशिल्ली। कांय कडेन ती दवरणी आतां हळूहळू नामशेच जायत चल्ली, कांय कडेन रस्त्याच्या लागीं आशिल्ली, अनेक वेळा एक्सिडेंट जावन ती सोंपली। पूण जी दवरणी आसा ताचो आज सखोलान अभ्यास करप काळाची गरज आसा, ना तर येणाऱ्या काळाक ह्या विशयीची माहिती आनी त्या वेळाची परिस्थिती आधुनीक पिढयेक कळप अशक्य आसा। देखून गोंय राज्यांतले पर्यावरण प्रेमी आणि लेखक श्री राजेंद्र केरकर आणि त्याच बरोबर खास करून उडपी कर्नाटक हांगासरले आर्किओलॉजी फिल्डातले एक्सपर्ट्स मनीस हांगासर काणकोणाक आयले। जवळ तांच्यांनी 3 दीस जाले आगोंद भागाक जी दवरणी आसा त्या दवरण्याकडे भेट दिली आणि ती दवरणी कशी आसा, ताची खोलाय कितली आसा, रुंदाय सगळो अभ्यास केल्या उपरांत ताचें डॉक्युमेंटेशन करपाचें कार्य सुरू केला। ह्या बाजून चड अशें पयलीं कितें रहदारी नासली, म्हळ्यार चलून वचपाचें,
आणि हो रस्तो सुद्दां आसलो तो गाडयेचो, ह्या बाजून गाडी वताली म्हणजे बैलगाडी, म्हळ्यार हाका तेकूनच वताल्यो ह्यो गाडी सारक्योश्यो. आनीक आमचे जे पळय शेतकरी जे शेतकार खातीर जे पळय शेतां वताले ताजे नंतर तांचे बायलो जे जेवण म्हणा नाल्यार बाकीचे कितें साहित्य म्हणा तें घेवन वतना एखादें जड समज तर हांगा जर जालें जाल्यार हाजेर दवरताले आनीक कोणाच्या आदार न घेता तो उखलून माथ्यार घेवन परत वताले. म्हळ्यार स्वता हांवें सुद्दां हाजो अनुभव घेतलेलो आसा. कितें आमी सुद्दां शेतां वता आसतना ल्हान आसतना ते हाजेर हांगा दवरताले आनी तेन्ना त्या माथ्यार घेवन आमी ते वताले. अशी ह्या हेजी धांवन्याची हे म्हळ्यार अशे तरेची ही धांवन्नी. म्हळ्यार आमची एक थंय एक रंजनी पायक म्हणून देवस्थान आसा. आमच्या देवस्थानाच्या लाखणेश्वर देवस्थानाच्या अखत्यारी ते येता. थंगा आमी 2 आसा. आनी पयलीं आमचें कितें आसलें, ही हो गाडयेचो रस्तो आसलो पयलीं आमकां तेवच्यान मदल्यान शॉर्टकट वचपाक मुडकूड वचपाक वाट आसली. थंगा वयर एक माथ्यार एक थंगा एक बी तशेंच हें आसा. असलेच ह्या पद्दतीचे धवाने. म्हळ्यार आमच्या लोकांचे कितें समज सामान बिमान कितें तर हाडपाक वचपाक जाल्यार काणकोण वचोन नाल्यार पारव्या म्हणटा थंगा आमकां बाजार आसलो. म्हळ्यार त्या बाजूच्यान सगळेशे चडशे लोक म्हळ्यार खोला वाठारांतले सुद्दां म्हळ्यार कुडोय म्हण पारेमळ म्हणा मुडकुरचे म्हणा त्या बाजूचे लोक सुद्दां त्या बाजूच्यान वताले आनी अशें कितें तर वजन तर घेवन गेले जाल्यार त्या धवन्याचेर दवरताले आनी ते कितें आपले कितें हाडपाचे ते वस्तू ते घेवन येताले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. बिरेस्तारा राती पडटल्या पावसाक लागून तापमान उणें जावपाक मजत जातली. दनपारां तयार जाल्ली दमट अजुनूय आसा, पूण तापमान बुधवारा परस चड म्हळ्यार 37 डिग्रीचेर पावलां. बिरेस्तारा चडांत चड 32 सेल्सियस तापमान नोंद जालें. फुडल्या कांय दिसांनी चडांत चड 20 ते 30 मजगती उरतले अशें IMDचें म्हणणें. ह्या शुक्रारा आनीक उटंगराचो पावस पडूं येता. IMDन पावसा वांगडा वादळी वारो आनी वीज पडपाची शिटकावणी दितानाच येल्लो अलर्ट जारी केला. वारो वराक 50 किलोमीटर वेगान प्रवास करतलो. लोकांनी जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. दिसाचे तापमान चडांत चड 34 आनी उण्यांत उणें 24 उरतले. 11 तारखे मेरेन पावसाचो अदमास. 10 जून मेरेन येल्लो अलर्ट. गडगड विजे सयत पावसाची हजेरी. शुक्रारचे तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.